बॉर्डर से कभी आया? बॉर्डर से हाँ 10 बजे आया। 10 बजे ऐसा ही था तब बॉर्डर से आया तभी? वो अदर छोड़ के सुबह जाने बॉर्डर से छोड़ा? हाँ ऐसा ही छोड़ा गाड़ी? ऐसा गाड़ी अभी ये सब निकल के रास्ते पे पड़ेगा? हम खड़ा करके क्रॉसिंग बना के जाने जाता है बोल के आया हम बॉर्डर पे ऐसा ही छोड़ा? ऐसा भी छोड़ा इधर साइड में खड़ा करके क्रॉसिंग करके जाने के लिए बोला। हाँ अबे आया किधर से तुम? आया किधर से? कर्नाटक। कर्नाटक? किधर से? कर्नाटक किधर से? चढ़के क्या लाया है ये सामान? क्या है? और बैलार को जाता है ब्रिगेड। ब्रिगेड किधर लेके जाने का? ये होंडा होंडा ऐसा ही लेके जाने का? ऐसा नहीं रास्ते पे उड़ा के लेके जाने का? क्रॉसिंग करके जाता है। हाँ क्रॉसिंग किधर आया? बॉर्डर से ऐसा आया। बॉर्डर से ऐसा आया? बोल के आया साइड में खड़ा करके और जंप करके जाता है। ऐसा आयज हो हेवी ट्रक कुसकून जाली पयला हालत की रस्त्याचे तेजी सामान पडलें आसा आनी प्लस ती बॉडी आसा गाडयेची ते गाडयेचे भायर जे सामान तेंची लोड जाता तरी आसतना गेट ही तेमकां अलाउड कशें करता हें आमकां आजुनूय खबर ना। आमी रोज तेमकां मेमोरेंडम दिताय, सदां मेमोरेंडम दिताय की बाबा ह्या रस्त्यार हेवी गाडी चलना। आमची एक बारीकची फॅमिली आसा ह्या रस्त्यान चलपाची। हो रोड केन्नाय व्हडलो रूंद ना, बारीक जे कलमल घाट सारको घाट आसा तेजी सदां आमकां ब्लॉकां पडटा ह्या हेवी लोडा खातीर। आमी जेन्ना सदां मागलें पूण आज ह्या गाडयेची हालत जी पळय रोडाचेर जावन रस्त्याच्या भायर सामान पडटा तेमचें प्लस तेमचें आनीकूय एक पिशी तुटून रस्त्यार 1.5 मीटर भायर येयल्या। अलाउड केला गेट कशें करून अलाउड करता हें आमकां कांयच खबर ना। आज तेमची पब्लीक चलता की कोण तेमकां सपोर्ट करता हें आमकां कांय खबर ना। आज तेका आमी विचारलें ड्रायव्हरा हाडून विचारलें हिंगा जाल्यार ड्रायव्हर म्हणटा आमकां गेटी वयल्यान सोडलें। गेटी वयल्यान सोडली कोणी जें आमी विचारलें तो सांगना। आन्सर आमकां मेळना। ती काल आंब्याची झाडां लागून रस्त्यार पडली, तीच कोणाच्या फाटल्यान आंगाचेर पडली आमचे बारीक मनशाची बायक घेवन वयतना जाल्यार कितें जातली। आनी आयज हीच सामान ते रस्त्यार पडलें आनी तेजे फाटल्यान बायक घेवन पावसाची दीस बायक घेवन वयतना ती कोणा फॅमिली आपटली कितें जाली बायक घेवन वयतना जाल्यार कितें जातली। हेमचे खातीर आमच्या गोंयकारांक कित्याक त्रास काडपाचे? आयज हेमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की बाबा पोलिसांची आमची की बाबा तो हेवी लोड तो आमकां हिंगा अलाउड आसा बाबा तो हिंगा सुट्टलो ह्या ब्रिजा वयल्यान सुट्टा तो चेक करपाक उरता। पूण आमी जेन्ना जनबाईन आमचो जनबाईन सदांच मागतालो की तुमच्या गेटीर चेकींग करपाची हें आसा म्हणून पूण तेमी केन्नाय आमकां रिप्लाय दिलो ना। वो डंप करके जाता है साहब, दूसरा गाड़ी का करके जाता है। अरे बाबा दूसरा गाड़ी में डंप करके जाता है उधर से तू लेके आया ना गेट में कौन लेके आया था पोल्यूशन बंद किया। बड़ा फोन मारता हां साहेबागीचा फोन मारता तुझे बुकार भरेल ना तर गाडी कोणी सोडली बाबा? गाडी कोणी सोडली? गाडी कोण सोडली? अरे शाण्या होय तू साहेबा फोन मारा का बुक दाखय 7:30 ते 7:30 तू 9:30 म्हणल्यार केस जाता आमकां बुकाचे हे ताजी साहेबान केस बरयली ती थिंगा हिंग दाखय। आज तेणे आमच्या काणकोणच्या लोकां बाबा एकलो गाडी घेवन पडला गाडी घेवन एकलो पडला। तू तेजो रिस्पॉन्सिबल घेता? तू आसा रिस्पॉन्सिबल? हा तू एंट्री केला ती दाखय तू कोचची एंट्री दिता का एंट्री दिला? हो ट्रक राती कर्नाटकांतल्यान येयलो तो फोंडे वचपाचो। ज्या कंडिशनान येयलो कारवारच्यान तो सांगता तेजी ती सामान जें आशिल्लें तें बॉडीच्या रुंदेन 1.5 मीटर भायर पडलेलें आनी तें पडत आशिल्लें कारवारच्यान। त्याच कंडिशनान तेणें गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली। गोंयच्या सीमेचेर पुलीस आसा, एक्सायज आसा, RTO आसा, तरी पूण त्याच कंडिशनान तेणें गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली। त्या उपरांत तें सामान पडत रावलें वाटेर। 4 रस्ते क्रॉस करता गोळ्यान तें सामान पडटालें। एकलो स्कुटर स्वार आशिल्लो हांगचो लोकल तो त्या सामाना आपटून पडपाचो तेणें कल्पना दितकीर गांवची थळावी कांय लोकल्स अलॉंग विथ काणकोणचे ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रलय भगत हेणी गाडी गुळ्या आडयली। पुलिसे कल्पना दिली ह्या गाडयेची तेन्ना पुलिसांनी तांकां फक्त चलन दिलें तें 1000 रुपयाचें डेंजरस कॅरिंग करता म्हणून 1000 रुपयाचें चलन दिलें। तेन्ना गांवचे लोक चाळवले की काणकोणकाराचे जीव 1000 इतले सवाय जाला काय कितें। हो ट्रक जर तर फुडें गेल्लो कितलेशे एक्सिडेंट करता आशिल्लो, पोटली पडत रावता आशिल्ल्यो। फाटल्यान ह्यो स्कुटर स्वार पावसा लोकांक दिसना रातचें स्कुटर स्वार आपटता आशिल्ले कित्याक कितें जाता आशिल्लें। जेन्ना हो ट्रक पोळ्या बॉर्डरी वयल्यान कसो सोडलो हें विचारपा खातीर प्रलय आनी ताजी टीम
पोळ्या बॉर्डरीर गेले तेन्ना अजापाची गजाल दिसली की ते पोळ्या बॉर्डरीचेर जो पुलीस कर्मी जो ऑफिशियल ड्युटी करतालो तो बॅच लायनासतना करतालो. अजाप दिसता की ऑफिशियल गव्हर्मेंट ड्युटी करता आसतना बॅच लिपोवन कसली कामां करता. तेजे कडेन त्या गाडयेची कांय डिटेल्स ना. तो कॅमेराक फाट करून रावलो, तो कॅमेरा फेस करपाक शकना. सो हितूंतल्यान संशय जो आसा तो वाडत चल्ला लोकांचो. एक गाडी कशी सोडली आनी ही गाडी सोडपाक कोण कोण हितून भितर इनवॉल्व आसा ऑफिसर हेंचेर तात्काळ एक्शन घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. RDS गोवा खातीर बबेश बोरकर.